नमस्कार. दंपारच्या खबरात अविनाश जोशीचो येवकार खबरो विस्तारात. पोरण्या मांडवी पुलार येरादारीची गचमुंडी. नवो मांडवी पूल येरादारी खातीर बंद आशिल्ल्यान अख्खे ट्राफिक पोरण्या मांडवी पुलार डायवर्ट केला. PWD खात्यान 27 ते 5 एप्रिल मेरेन नवो मांडवी पूल दुरुस्ते खातीर बंद दवरतले म्हूण बुधवारा नोटीस काडलेली. म्हापसा पर्वरेच्या पणजे येवपी वा पणजेच्या पर्वरी म्हापसा वचपी लोकांनी अटल सेतू वा पोरण्या मांडवी पुलाचो वापर करचो अशें ह्या नोटिसींत म्हटलां. आम्ही हा सध्या ते म्हटल्यार न्यू मांडवी ब्रिजाच्या म्हणजे फाटल्यान पळोवपाक शकता. ब्रिजाचेर सध्या ट्राफिक म्हणटा ते अजिबात ना. हेचे कारण ते म्हटल्यार PWD सध्या हो न्यू मांडवी ब्रिज आहा तो रिपेरिंगा खातीर 27 मार्च ते 5 एप्रिल पर्यंत 10 दीस रिपेरिंग खातीर बंद दवरपाचो निर्णय घेतलेलो आसा. ताका लागून ओल्ड मांडवी ब्रिजाचेर सध्या ट्राफिक जाम जाल्लेलो आसा. ताका लागून लोकांनी अटल सेतूचो यूज करचो, नाजाल्यार पणजे कोण म्हापसाच्यान जावं पर्वरीच्यान येता तेंच्यांनी ओल्ड मांडवी ब्रिज आहा तो यूज करचो अशें सध्या PWDन कळीत केलेलें आसा. न्यू मांडवी ब्रिज रिपेरा खातीर बंद केल्लो आसा आनी प्रेजेंटली कितें आसा, जे ट्रॅफिक मडगांवच्यान फोंडाच्यान येता पळय, जे पर्वरी वचपाक सोदता स्पेशली 2 व्हिलर, तांकां आमी डायवर्ट केल्ल्या वाया दिवजा. दिवजा कडल्यान ते लेफ्ट घेवन ओल्ड मांडवी ब्रिजार वचूंक शकतात ते. तशेंच हांव रिक्वेस्ट करता की जे 4 व्हिलरवाले जे आनी हेवी व्हेकल गाडी ज्यो फोंडा मडगांवच्यान येता तांकां पर्वरी सायडीन म्हापसा सायडीन वचपाक जाय. ते कंपल्सरी अटल सेतू ब्रिज घेवन वचपाचें. ते सगळे हांगा येवन कितें आसा मागीर तांकां कन्फ्यूज जातले ते. स्टाफ आमी घातलेलो आसा आनी एडिक्वेट स्टाफ हांगा घातला. स्टाफूय वाडयल्लो आहा. मेडसे सर्कलाचेर आमी स्टाफ वाडयल्लो आहा आनी ताका लागून स्ट्रीमलायन करपाक. सकाळचो पीक टायम म्हणल्यार एक 10-10:30 पर्यंत पीक टायम आसता. सो त्या टायमार मातसो ट्रॅफिक जाता आनी सांजचो आफ्टर 5:30 to 7 o'clock. पूण तशें आमी आयज एडिशनल स्टाफ मागून डिप्लॉयमेंट केल्ले आहा. सो दॅट इज द वरी ओन्ली थिंग इज की लोकांचे हेवी व्हेकल्स आनी जे 4 व्हिलरी आहा पळय ते मडगांव वचूंक सोदता पर्वरीच्या, तेंच्यांनी अटल सेतू घेवपाचो. आनी जे फोंडा जाल्यार मडगांवच्यान जे कोण येता पळय तेंच्यांनी अटल सेतू घेवन येवपाचो, पर्वरी सायडीन वचपाक. स्टुडंट खातीर पणजेच्यान रुपेश रावत. बुधवारा अस्नोड्या थिवी रेल्वे स्टेशना लागीं जाल्ल्या सेल्फ एक्सिडंटात अस्नोडचो 27 वर्साचो अनिकेत बुगडे सोंपलो. चालकाचो मोटारसायकली वयलो तोल वचून दुचाकी विजेच्या खांब्याक आदळ्ळी. अपघाता उपरांत बुगडेक म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत व्हेलो, मात तो भायर पडला म्हूण थंयच्या दोतोरान जाहीर केलें. सकाळी बेरेस्तार सुमार फातोडे 4 सुमार एक फॅटल एक्सिडंट जालो खांब्याचेर हाडून. अनिकेत बुगडे म्हणून हो अस्नोडचो भुरगो, 27 वर्साचो भुरगो. कितें तरी कामाक लागून तो ते सायडीन खंय तरी गेल्लो तिजे सायडीन. थंयच्यान तो घरा वयतालो आनी त्या उपरांत तेचो हांगासर हांगा पावलो आनी तेचो कंट्रोल केलो आनी तेची जी हिमालय मोटरसायकलीची गाडी आहा ती वचून ह्या खांब्याचेर बसली आनी त्या हितून तो सिरियसली इंजर्ड जालो. आनी तो रातचे आसल्या कारणान तुजो पडल्या उपरांत तुका गाडयो बी चडश्यो ना आनी कोण ना थंय दिल्लो. त्या उपरांत कोणा तरी पळयलो आनी कोलवाळ पुलिशेक कळयलें. त्या उपरांत कोलवाळ पुलीस येयले. तेंच्यांनी हांगासर पंचनामो केल्या. इतल्या म्हणसर तो डॅड जाल्लो. मागीर डॅड बॉडी धाडल्यान फुडलें इन्वेस्टिगेशन आहा तें कोलवाळ पुलीस करतात. स्टुडंटा खातीर वेळच्यान श्यामसुंदर फडते. धर्मापुरांतल्या सांत मिगेल वाड्या वयल्या चर्ची लागीं एका घराक उजो. घर पुराय लासून गोबर. सिलिंडर ब्लास्ट जाल्ल्यान हो उजो लागला सुयेत म्हूण अदमास. घरांत रावपी जाणटी बायल घरा भायर आशिल्ल्यान साल्वार. बुधवारा सांजे सुमार 7:30 वरांचेर घडणूक घडली. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार येवन उजो पालयलो, मात घर पोरणे आनी मातयेचें आशिल्ल्यान उज्यांत अख्खें घर काबार जालें. आमकां कॉल येयल्लें 7:36 इवनिंग 1936. तो ताका उजो लागला म्हणून घराक धर्मापूर नियर मिगेलवाडे नियर द चर्च. सो इमिजिएटली आमी टर्न आवट केलो मडगांव. टर्न आवट करून आमी इमिजिएटली भितर आख्खें घर उज्यान हाडलें. आख्खें उज पेट्टलो वयर वयर एक झाडां देखून उज पेट्टलो. सो इतली हीट ती भितर जाली आनी तेजो सिलिंडर ब्लास्ट जाल्लो आमकां मेळ्ळा. अजून फायर फायटींग चालू आहा. ब्लास्ट जाल्लो आनी ती कितें जुली कारवालो म्हणून आहा ती एकलीच बायल रावताली भितर. ती न्हांवपाक भायर न्हांवताली. ती भायर न्हांवता आसतना म्हणटा ती भितर उज पेट्टलो. सो आतां सिलिंडर लिकेज जालो हो कितें जालें तें कांयच खबर ना. कितें रान कितें चालू आसलो म्हूण सांगता ती रांदपाची. सो आनी ती न्हांवताली.
ते काय जालें ना ती बायलां ना ती बायलां उरली ती साल्वार तितू आहलो जाल्यार बरें डिफिकल्ट आहलें सिट्युएशन हां आनी कोण सायडीक रावन ताका मागीर ते हेल्प करून येयले दिसता जाल्यार ते कोणा खबर ना लोकांक कित्याक कालोख न्ही घरांय पयस हेतून ते लागीं रावता सो तेणी कोणें पयलें म्हणून तें कळना ना ते बोवाळूय मारलें तें कळपाचें न्ही आनी ती भायर आहलेली म्हणून साल्वार ओके सो आख्खें घर ऑलमोस्ट तें जाला इतली हिटेन मातयेचें तें म्हाका जावन आख्खें मातयेचें घर आनी ओल्ड हावस वेरी ओल्ड सो इमिडिएटली फायटींग आमी आमची गाडी मारून रिइन्फोर्समेंटाक कुंकळसान गाडी मागली सो कितें कुंकळ मातशें लागीं सो कुंकळसान आतां तेंची गाडी फायटींग चालू तेंचे भितर सगळें भितर कितें ज्यो वस्तू भितर आहल्यो तितल्यो काबार जाल्यो इतली हीट चड म्हाका आलमार आहलो तेजी टीवी आहलो म्हणटा ती कबड आहलोले आनी तेजे कपडे सगळे आनी 2 सिलिंडर अजून 3 सिलिंडर म्हणटा ती 2 सिलिंडर आमी एक पडलो ब्लास्ट जाला सिलिंडर ब्लास्ट जाला एक सिलिंडर ब्लास्ट जाला 2037 मेरेन विकसीत गोंयची मोख दवरून मुख्यमंत्र्यान 2400 कोटींचो सरप्लस बजेट मांडलो. सरकारी कर्मचाऱ्यां खातीर युनिफायड पेन्शन येवजण, शालेय प्रशासनाक 2100 कोटींची तरतूद, GHRDC खाला आनीक 4000 पोस्ट, टेक्नॉलॉजी, रोजगार आनी साधन सुविधांचेर भर, हॉट मिक्स केल्ले रस्ते फुडले 5 वर्सां फोडूंक दिवचे ना म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. वीज खात्याक 4131 कोटींची तरतूद. सभापती महाशय, ह्या वर्सा खातीर म्हाज्या बजेटांत टुरिजम क्षेत्रांत इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, रिन्युएबल एनर्जी वापरपाक प्रोत्साहन, इजी पब्लीक ट्रान्सपोर्ट, सार्वजनीक स्वच्छता, 100% लिटरसी, स्वयंपूर्ण गोंय आनी जनतेक फास्टस्ट डिलिव्हरी ऑफ द पब्लीक सर्व्हिस ह्या क्षेत्राचेर विशेष भर दिवपाची मोख आसा. ह्याच्या नियोजनबद्ध अंमलबजावणींतल्यान निर्धारीत उद्दिष्ट 2030 वर्सां मेरेन साध्य करून 2037 मेरेन विकसीत गोवा ही मोख निर्धारीत मर्यादेच्या 10 वर्सां पयलींच साध्य करून एक विक्रम प्रस्थापीत करपाचो आमी थारायला. द रेव्हेन्यू सरप्लस इज प्रोजेक्टेड एट ₹2403 crores इन द फायनान्शियल इयर 25-26. सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर खात्रीशीर पेन्शन देण्यासाठी माझे सरकार 25-26 या आर्थिक वर्षापासून युनिफाईड पेन्शन स्कीम लागू करेल, ज्यामुळे निवृत्ती कर्मचाऱ्यांना सरासरी मूळ पगाराच्या 50% रक्कम मिळेल. यंदापासून मडगाव येथील दिंडी उत्सव आणि शिरगाव येथील देवी लयराईची जत्रा यांना स्टेट फेस्टिवलचा दर्जा देऊन भाविकांना आवश्यक त्या सोयी आणि सुविधा देण्याचं आम्ही निश्चित केलं आहे. स्कूल एज्युकेशन खात्या खातीर 2100 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. सभापती महाशय, लहान भुरग्यांमध्ये ई लर्निंग तसेच तंत्रज्ञानाविषयी आवड निर्माण जावची म्हणून हांव गव्हर्मेंट मिडल स्कूल अँड गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूलच्या प्रत्येक वर्गात लॅपटॉप दिवपाचे जाहीर करता. तशेंच गोंय फार्मासी कॉलेज, गोंय फायन आर्ट्स कॉलेज, गोंय आर्किटेक्ट कॉलेज आणि गोंय म्युझिक कॉलेज अशी 4 मुखेल सरकारी महाविद्यालयाचो सामावून घेवपी खातीर पणजे लागसारा मेगा कॉलेज कॅम्पस बांदपाचो प्रस्ताव हांव मांडटा. सभापती महोदय, भौशीक बांदकाम खात्याक 1975 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. तातूंतले 744 कोटी रुपया रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचरा खातीर आणि 1230 कोटी रुपया कॅपिटल एक्सपेंडिचरा खातीर आसात. सभापती महोदय, हॉटमिक्स जाल्ल्या रस्त्यांचे आणि फुडली 5 वर्सां रस्ते खणपाक परवानगी दिवचे नात. In order to improve the visual appeals of the government buildings, I propose to paint all the government buildings in the respective location with uniform colors code. Drinking water हे नवीन खाते सुरू करपा खातीर 801 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. सभापती महोदय, म्हादईचो प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात आसा आणि आम्ही म्हादईची राखण करपा खातीर आमचे सगळे यत्न बऱ्यातल्या बऱ्या पद्दतीन करीत आसात. सभापती महाशय, गोंय राज्याच्या नियमित वीज मेळची म्हणून 1000 कोटी खर्चून चालीक लायिल्लो गोवा तमनार प्रकल्प ह्या वर्सा लोकार्पीत जातलो. राज्या खातीर येणावळ निर्माण करपी टुरिजम हे एक म्हत्वाचो घटक आसा. हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्र पर्यटन संबंधी वसुली आणि पर्यटन संबंधी व्यवसायाक लागून निर्माण जावपी आर्थिक कार्यावळ राज्याच्या तिजोरीत मोठे योगदान दिता. सभापती महोदय, भलायकी सेवे खातीर 857 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. स्पीकर सर, the emergency and the trauma care will be strengthened by procuring additional 108 ambulances to save the lives of the patients during the critical golden hour. सभापती महोदय, गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन 120 हेक्टर काजू मळ्याक रिजेन्युएट करून पर्यावरण उदयाक सांबाळून इको पार्क तयार करून कॉटेज आणि हेर लोकल एक्सपिरियन्स दिवन रान वाठारांनी पर्यटन चालना दिवप
सक्रियपणात वावुरता. In order to provide the decent house to the backward classes, the Atal Asra scheme will be the revamp, wherein the model house will be allowed to the constructed to the certain specific cost by the contractors empaneled by the government, and the amount will be paid to the contractor instead of releasing to the beneficiaries. सभापती महोदय, पुलीस खात्याक 1100 कोटी रुपयाचे वाटप आसा. तातूंतले 1057 कोटी रुपयाचो महसूल खर्चा कडेन आनी 42 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसा. सभापती महोदय, खेळा आनी युवा वेव्हार खात्याक वट्ट 202 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सुमार मांडिल्ल्या सरप्लस बजेटाची सत्ताधारी आमदारांनी तोखणाय केल्या. विरोधक मात बेजार. सरकाराची फकत पोकी आश्वासनां म्हूण विरोधकांचो आरोप. रिणा वाडली विरोधक म्हणटात. Table number 1, Public Works Department. The work of observatory towers with viewing gallery, new Zuari Bridge, work completed. आता हिंगा ब्रिज हे टावर येयले काय कितें? म्हाकाय जेन्ना हे घुमून आयले तेन्ना म्हाका दिसलें की हांव स्वप्नेता काय कितें. बारीकशें जरी तर चोयल्यार ह्या सरकाराक म्हाका दिसता दिस रिपोर्ट, एक्शन टेकन रिपोर्ट इटसेल्फ इज अ फेलियर. टुडे बारीकशें whatever was promised. First of all, it is a murder of democracy. We wanted to put our objection throughout the session. You have seen that the way things have been bulldozed, the way bills have been bought in without proper study. And खास करून on the budget, whatever has been promised with regards to mining, when will mining restart? It looks very good to hear to the आयकपाक बरें दिसता, पूण हें रीण काडून फेस्तां खोलोवपाचो जो प्रयत्न आहा ह्या सरकाराचो हो बंद जावंक ना. बजेट सेशनान जो एक्सपेक्टेशन आमकां आसलें आनी जो आमी मांडपाक सोदताले, कित्याक जो डिफेक्टेड म्हणटा बजेट हांव म्हणूंक शकता, कित्याक जो डेटा आसा हो आमी फुडल्या सेशनान हें करतले, पूण डेटा जो आसा तो सारको ना आनी इम्प्लिमेंट नांवा पुरती स्किमी काडल्यो अशें जावपाक शकना. दुसरें म्हणजे O10 अकावंट म्हणटा तो खूब गरजेचो आसता जेन्ना आमकां ऑपोजिशनाक उलोवपाक मेळटा. आतां आयज हो पयले फावटी म्हणजे हिस्ट्री जाल्ली आसा O10 अकावंटान आमकां उलोवपाक पासून चान्स दिवंक ना. जो खंयचो ऑपोजिशन लिडर जावं बाकीचे ऑपोजिशन MLAs जे आसा तांकां एकूय आमदारांक ह्या O10 अकावंटाचेर उलोवपाक मेळना. आनी ही खंय ना खंय डेमोक्रेसी जी आसा आयज महात्मा गांधी फाटल्यान आमी फोटो लायता, पूण जेन्ना सत्यमेव जयते म्हणटा तेन्ना खंय ना खंय हें दिसून येता की हो सरकार जो आसा हो 420 सरकार जाल्लो आसा, फोटींगपणाची हदपार केल्ली आसा आनी बायपास करपाची संवय जाल्ली आसा. 9.9% GSDP आहा, म्हळ्यार ग्रोथ इज एट 9.9%. आमचो सरकार सांगता ग्रोथ इज एट 14.27%. सो दीस इज कंप्लिटली फज्ड. 1520 crore रुपीजाचो स्पेशल एसिस्टन्स म्हणजे सेंटरा कडच्यान मेळ्ळा. हो लोन हो ग्रांट न्ही. सो इट इज नॉट पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीव्ड. इट इज बेजिकली तुवें ते पयशे दिवचे पडटले. सो ते जर मायनस केले जाल्यार हें डेफिसीट बजेट हें हांव एक्सपोज करतलो म्हणूनच सरकारान आमकां उलोवपाक. 2023-24 वर्सा गोंयचो GDP 1,06,532 रुपया. फाटल्या वर्सा परस 13.73% वाड म्हूण इकॉनॉमिक सर्वेचो आंकडे. 2024-25 13.87% वाड अपेक्षित. मायनिंग आणि इन्फ्रा प्रकल्पा खातीर ही GDPत वाड जावये. 2023-24 वर्सा राज्यांत इलेक्ट्रीक गाडयो घेवपाचें प्रमाण 55% वाडलां, जाल्यार कोविड काळांत मरणांत वाड, जल्माचें प्रमाण उणें. इकॉनॉमिक सर्वेत राज्यातल्या वेगवेगळ्या आर्थिक आणि सामाजिक परिवर्तनाचे आकडे मुखार. कोविड काळात जल्म आणि मरणांच्या प्रमाणात सामान्य परस मोठो बदल दिसलो. 2021 सुमार 18,000 मायज लोक मरण पावले. हरशी तो आंकडो 13,000 ते 14,000 मऱ्यात आसतालो, जाल्यार जल्माचो आंकडो 2021 पडलो. वर्साक 18 ते 19,000 आसपी जल्माचो आंकडो 2021 15,000 मेरेन देंवलो. सारको 3,000 फरक. परत मागीर सगळे सामान्य. इकॉनॉमिक सर्वे प्रमाण गोंय राज्यांत बँकांनी 39,000 कोटींची रिणां दिल्या, जाल्यार 1,22,000 कोटींची लोकांची बँकांनी डिपॉझिटां आसात. 2023-24 वर्सा गोंयचो GDP 1,06,532 रुपया. फाटल्या वर्सा परस 13.73% वाड. 2024-25 गोंयचो GDP 1,21,309 रुपयांचेर, म्हळ्यार 13.87% वाडपाचो अदमास.
मायनिंग आणि वेगवेगळ्या इन्फ्रा प्रकल्पां खातीर GDPत वाड शक्य. सप्टेंबर 2024 मेरेन बँकांनी गोंयांत 39,630 कोटी रुपया रिणां दिल्यात. 1,22,621 कोटी रुपया गोंयकारांची बँकांनी डिपॉझिटां आसात. मोपा विमानतळाक जानेरात 2 वर्सां पुराय जाली. आतां मेरेन मोपाचेर 84.70 लाख डॉमेस्टीक आनी 56,000 इंटरनॅशनल पॅसेंजर आयले. मोपा विमानतळ 22 देशांतल्या जाल्यार 10 इंटरनॅशनल डेस्टिनेशनां कडेन कनेक्ट जाला. 2023-24 वर्सा राज्यांत इलेक्ट्रीक गाडयो घेवपाचें प्रमाण 55% वाडलां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बेकायदेशीर बांदकामांचो सर्वे सुरू केलो म्हूण लोकांनी काचाबूल जावचे न्ही. गरज पडल्यार लोकांच्या हिता खातीर कायदो हाडचो पडल्यार सरकाराची तयारी आसा. मुख्यमंत्र्यान सभाघरांत स्पश्ट केलें. हायकोर्टान स्वेच्छा दखल घेवन बेकायदेशीर बांदकामां आड कारवायेक निर्देश दिल्ले. मंगळारा विरोधी पक्ष फुडारी युरीन इशू काडिल्लो. गोंयभरच्या बेकायदेशीर बांदकामां आड पावड्या पावड्यार सर्वे करून कारवाय करपाचे निर्देश हायकोर्टान दिल्ले. ह्या विशीं हायकोर्टान स्वेच्छा दखल घेतिल्ली. आतां पंचायत पालिका पावड्यार सर्वे सुरू जाला. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान मंगळारा सभाघरांत इशू काडिल्लो. Basically, Director of Panchayat has circulated this order about construction of houses जे काणकोणच्या भागांत, दारबंदराच्या भागांत, बिचोलीच्या भागांत, सांगेच्या भागांत, केपेच्या भागांत, पेडणेच्या भागांत, आणि 75% of the people will be affected. This is a very, very serious issue. आणि जेन्ना आज Director of Panchayat has circulated this, asked the secretary to identify these houses. आज गोंयकारां गेली ही घरां वचपाक शकताय आनी सरकार हेजेर कांय स्टेटमेंट हेमी केलें ना. मुख्यमंत्र्यान ताचेर जाप दिली. लोकांचे हित सांबाळपाक लागून कायदो हाडपाची सरकाराची तयारी आसा म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. एलओपीन पयर एक स्टेटमेंट केल्लो हावजात. एलओपीन एक मुद्दो हावजान रेज केल्लो, ताज्या रिलेटेड म्हाका स्टेटमेंट करपाचो आशिल्लो म्हूण मुद्दामून करता. द हॉनरेबल हाय कोर्ट ऑफ बॉम्बे एट गोवा हॅज indeed passed an order in suo motu PIL number 3 of 2024 dated 6th March 2025 wherein various authorities have been directed to take certain action. In compliances thereof, some of the authorities have initiated certain steps. At this junction, I would like to point out here that there is no need for the law-abiding general public to panic, and that we need to make a distinction between the illegal and irregular construction. We are examining the order further, and wherever the required, we will explore the possibility of bringing in law and legislation to protect the right of the affected people if felt necessary. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. टुरिस्टांचो डाटा दवरपाक लागून टायम सॉफ्टवेअर हे 1 एप्रिला सावन सगळ्या हॉटेल आनी होमस्टेक सक्ती करतले. गोंयची संस्कृती प्रमोट करपाक सरकार फेल, विरेशाचो दावो. गोंयांत सांस्कृतीक टुरिजम प्रमोट करपाक वेगवेगळ्यो सांस्कृतीक कार्यावळी घडोवन हाडपाचो सरकाराचो प्लान म्हूण रोहनाची विरेशाक सभाघरांत जाप. गोंयची संस्कृती प्रमोट करपाक सरकार फेल. एअरपोर्टांचेर फकत कसिनोंच्यो जायराती. विरेशान इशू काडलो. खंय ना खंय आमचो हेरिटेज, आमचो कल्चर हो एअरपोर्टाचेर, रेल्वे स्टेशनाचेर, बस स्टँडाचेर प्रमोट जावपाक जाय आसलो. मात सगल्या कडेन बस स्टॉप आसूं जावं, रेल्वे स्टेशन आसूं जावं, एअरपोर्ट आसूं, हांगा सगल्याक कितें प्रमोट जाता? कसिनो प्रमोट जाता. आतां तुमी होर्डिंगां पळया तेंची, एंट्री मारल्यार पुरो होर्डिंग तीच दिसता. आमदार एल्टॉन डिकोस्टा म्हणटा सरकारान टुरिजम प्रमोट करपाक पोर्तुगालाक 1,75,00,000 मोडले, मात ट्युरिस्ट फकत 3 आयले. Government has spent 1,76,38,333 rupees held event held in Portugal. आणि त्या टायमार 2021 खाली 3 मनीस येयल्यात based on a reply. Are these foreign trips are really for Goan tourism? Oh, yeah, there are free trips. आमगे कोण मिनिस्टर हो गव्हर्मेंटाले कोण सन इन लॉज या तांकां एजंट्स आय तांकां जस्ट भोंवपा खातीर. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे म्हणटा वर्सभर वेगवेगळ्यो कार्यावळी करपाचो सरकाराचो प्लान. डाटा मेंटेन करपाक सगळ्या हॉटेलांक टायम सॉफ्टवेअर सक्ती केला. 1 एप्रिलाच्यान टायम सॉफ्टवेअर म्हणजे टुरिस्ट इन्फॉर्मेशन मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर हो कंपल्सरी जातलो फॉर ऑल हॉटेल्स, all guest houses, everybody to ensure that they are able to fill these forms. Cultural tourism promote करपाक आज आमी
सावजिवां व्हेलो, बोनेराचो सपोर्ट वाडयलो, आमी चिखलकालो तयार केलो, वीरभद्र आनी बाकीचे फेस्टिवल रविबाई आनी बाकीच्या कडेन उलोवन आमी करूंक सोदतात. थ्रू आउट द इयर फेस्टीव कॅलेंडर करूंक सोदता. आमी एक आज स्पिकर सर एअरलायन इन्सेंटीव स्कीम काडपाचो प्रयत्न आसा आमचो. जी एअरलायन इन्सेंटीव स्कीम वील बी ओनली टू दोज कंपनीज ऑर दोज कंट्रीज which are emerging and high spend tourist, नॉर्मलांक न्हय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी बिलाक विरोधकांनी खर विरोध केलो, मात सरकारान बिल पास केले. विरोधक म्हणटा दुबावीत फाटभूंय आशिल्ल्या ह्या युनिव्हर्सिटीक सुवात दिवंक म्हळ्यार लँड स्कॅम. ह्या युनिव्हर्सिटीत गोंयच्या भुरग्यांक शिक्षणाकूय संद मेळना आनी कामाकय मेळनात म्हूण युरी उलयलो. विरोधकांक लागून मुख्यमंत्र्यान गोवा आउटडोर एडवर्टायजमेंट बिल सिलेक्ट कमिटीक धाडटा म्हूण जाहीर केलें. प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी बिल आशिल्लें तितूर लँड कितली आसची हें स्पेसिफीक नाशिल्लें. ही लँड 50,000 स्क्वेअर मिटर मिनिमम आसपाक जाय अकॉर्डिंग टू द गायडलायन ऑफ UGC गायडलायन. तितकेच आसा, बाकीचे मायनर आसा. हे युनिव्हर्सिटी पळय आहाय हेंगेली फीज दे कॅन 50,000 जमीन जेन्ना आज गोंयांत घेवपाक आनी कितली रेट ती खबर ना म्हाका दिली ती. बट टू गेट 50,000 रुपीज ऑफ लँड युनिव्हर्सिटी कॅपिटेशन फीज विल बी व्हेरी हाय. म्हणजे एक सायडीन कॅपिटेशन ही फीज हाय करप म्हणजे ST OBC विल नॉट देन बी एबल टू अफोर्ड इट्स. मागीर जनरला भितर घेवप. So all shortcut. There should be a benefit for the Goans. Of course, there is benefit nothing, for the no Goans. benefit coming Job from create this. I'm just saying this why. This is my charge that this amendment is being made to protect and to allow one university at the cost of Goa University to propagate. So Speaker sir, आम्ही प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीचेर कॉन्त्र ना. आम्ही मुखेलमंत्र्याच्या विजयानाचेर फुल्ली फॉर आहा. पूण कोणाक हाडटा हें इम्पॉर्टंट. हे डिग्री छापून दिवपाचें आहा. जमीन खंय आहा. अश्यो व्हडल्यो व्हडल्यो जमनी हांकां जर दिल्यो गणपताक, गणपत आहा वर वॉन्टेड. कोणाक हाडटा तें इम्पॉर्टंट. कायदो करता, कायदो डायल्यूट करता, कोणाक हाडपाक तो इम्पॉर्टंट. स्पीकर सर, हे रियल इस्टेट स्कॅम. आयज तुम्ही पळया आयज गोंयांत जी आसा बिट्स पिलांनी आसा कितले गोंयकार आसा ते. IT गोंयांत येयली कितू गोंयकारां थिंगा कितू लोकला जॉब कोणाकूय नाही. थिंक ते स्वीपर गार्डनर हे होगट स्वीपर आनी ते मनशाक जॉब दिले. हे प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें. विधेयक मानून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. पास केले मरे करून. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. द गोवा प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीज अमेंडमेंट विधेयक 2025 मान्य जालें. गोंय सरकारान गेल्या बजेटा वेळार दिल्ली सुमार 98% आश्वासनां पुराय केल्या वा तांचेर काम सुरू केलां म्हूण सरकाराचो दावो. 2024-25च्या अर्थसंकल्पीय भाशणात मुख्यमंत्री आनी अर्थमंत्री दोतोर सावंतान 446 आश्वासनां दिल्लीं. तातूंतली 441 आश्वासनांचेर काम केलां. उरिल्लीं कांय आश्वासनां खंय प्रशासकीय कारणाक लागून रद्द केल्यात वा स्थगीत दवरल्यात. GCZMN आगोंदा आनी मोर्जी सायटी खातीर नवे सी टर्टल नेस्टिंग एंड हॅबिटेट मॅनेजमेंट प्लान नोटिफाय केला. AG देविदास पांगमान म्हायती दिल्या. तशेंच आगोंदाच्या 4 अस्थापनां कडेन जायती परवानगी आशिल्ल्यान डिसील करपाक हायकोर्टाची ऑर्थ. तशेंच बाकीच्या अस्थापनांक एका सप्तका भितर CRZ कडेन डॉक्युमेंट आनी गरजेच्यो परवानग्यो घेवन येवपाक सांगला. Turtle nesting site planning, that plan was supposed to be finalized. Draft notification was already issued. Yesterday, the Goa Coastal Zone Management Authority has issued a final notification for protecting and preserving these sites that is available on the site of the CRZ authority. People can have a look at it and do the needful. It is regarding protection of the turtle nesting sites in Goa, and it is concerning Morji as well as Agonda. कांय दिसा फाटीं टर्टल नेस्टिंग सायटीर आशिल्ली आगोंदेची कांय वेवसायीक अस्थापनां सील केल्ली. तातूंतल्या 4 अस्थापनांनी वेवसाय सुरू करपाक गरजेची परवानगी आशिल्ल्यान कोर्टात अर्ज केल्लो. कोर्टान ही अस्थापनां डिसील करपाची ऑर्डर दिल्या. तशेंच हेर अस्थापनांनी एका सप्तका भितर डॉक्युमेंट आनी परवानगी CRZ ऑथॉरिटी कडेन घेवन येवचे अशें कोर्टान सांगलां. There were 4 applications filed in the court stating that they have permission from all the authorities. Some people have obtained subsequent permission. These permissions were never produced before the CRZ authority. After the sealing,
they came to the High Court and said that they have permissions. They produced all the permissions on record. On the basis of those permissions, the court has said that these structures can be desealed and they can be allowed to function. As far as the rest of the persons who have been issued show cause notices, at my request, the court has said that the CRZ authority will look into their matter, provided they come before the CRZ authority, produce their documents, produce their permission, and based on that, the CRZ authority will pass further orders. The next date of hearing is after 4 weeks, because the CRZ authority is supposed to complete all the proceedings pursuant to the show cause notices which are issued to the parties. Many of the parties have not filed replies, so possibly they will have to be filed by those parties, and based on that, the CRZ authority will decide the matter. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवपाक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲप. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.